गोवा 365च्या कोकणी खबराचित्रात येवकार। हांव श्वेता गांवकर। सुरवेक हेडलायन्स। वास्को नवे वाड्यातल्या उज्याच्या घडणुकेत 4 दुचाकी गाडयांचो जळोन गोबोर, जाल्यार हेर 2 गाडयांचे जाले लुकसाण। या घडणुके फाटल्यान कोणाचो तरी हात, गाडयेच्या धनयांनी उक्तायला दुबाव। म्हापशेच्या मोरड वाठारात शेतात उजो पालोवपी दळाक सापडली 2 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याची कूड। म्हापसा एसडीपीओ जीवबा दळवीन दिली अदीक माहिती। म्हादय वादग्रस्त डीपीआर रद्द करपाचेर म्हापसा नगरपालिकेन थाराव पास करूंक नाशिल्ल्यान विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी सत्ताधारी भाजपाच्या वांगड्यांचेर केली खर टिका। अटक केल्लो मंत्रिमंडळ मंत्री मनीष सिसोडिया आनी सत्येंद्र जैनान पक्षाचो दिल्लीचो सीएम अरविंद केजरीवाला कडेन सादर केलो राजीनामो। सर्वोच्च न्यायालयान याचिका मान्य करपाक न्हयकार दिल्ल्यान उबारलें पावल। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। राज्यांत चालू आशिल्ल्या म्हादय प्रस्नाचेर गोंयचे हित राखतले असो दावो भाजपा सरकारान केल्लो खरो, पूण म्हापसा नगरपालिकेकडल्यान मतभेद जाला अशें दिसता। साधारण बसकेंत वादग्रस्त डीपीआराचेर थाराव पास करूंक नाशिल्ल्यान विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी सत्ताधारी भाजपाच्या वांगड्यांचेर खर टिका केली। पळयात। गोंयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सुचोवण्यो जारी केल्यात आसूं येता की राज्यांतल्या नगरपालिकांनी आनी पंचायतींनी चालू आशिल्ल्या म्हादय वादाक लागून स्वाक्षरी मोहीम हातात घेवपाची गरज आसा। म्हादय उदक वळोवपा खातीर कर्नाटक सरकारान दिल्लो डीपीआर फाटीं घेवपाचो हेतू ह्या मोहिमेचो आनी थारावाचो आसा, पूण विडंबन म्हटल्यार भाजपाच्या म्हापसा पालिका मंडळान तशें करपाक न्हयकार दिलो। कर्नाटकाक दिल्लो डीपीआर फाटीं घेवपा विशीं सादो थाराव पास कित्याक करपाक मेळना हाचेर विरोधी पक्षांतल्या नगरसेवकांनी अध्यक्षाच्या बुद्दीचेर प्रश्नचिन्ह उबे केले। एक्चुअली हांकां खबर आसा कितें तेंच्या ऑफिसान कितें इन्स्ट्रक्शन येता काय ना म्हाका खबर ना, कित्याक आयज आमची रुलींग कावन्सील बीजेपीची आसा, चेअरपर्सन बीजेपीची आसा, आनी जे तेंच्याच चीफ मिनिस्टरान मागला करपाक इतल्या सगळ्या पंचायतींनी रेझोल्युशन पास करून जालें की डीपीआर बंद कॅन्सल जावची। आमी स्टेट गव्हर्मेंटान सुप्रीम कोर्टान रीट पेटिशन स्पेशल रीट पेटिशन घातला आस्किंग फॉर स्टॉपिंग ऑफ डीपीआर आनी टू कॅन्सल द डायवर्जन ऑफ द रिवर। म्हाका दिसता असले जे, आनी हांव आयज सरप्रायज जालो पळोवन की मिटिंगेच्या टायमार चेअरपर्सन म्हाका विचारता की अशें डायरेक्शन दिलां काय म्हणून। एक तर ती पेपर वाचिना, तांकां इन्फॉर्मेशन खबर ना कितें चल्लां तें गोंयान, आनी हो जो इशू आसा तो आमकांच न्हू, आमच्या पास्ट जनरेशनाक न्हू आनी आमच्या फ्युचर जनरेशनाकूय एफेक्ट जावपाचो आसा। नगरपालिका अध्यक्ष प्रिया मिशाळाची चवकशी जाली तेन्ना तिका थंयचे परिस्थितीची खबर नाशिल्ली अशें दिसलें आनी ताच्या बदला तिणी थारायल्लो प्रोटोकॉल पाळपाचें निवडलें। डिफर अशें ना की आमी ते नेक्स्ट मिटींग आसतली पळय आमी घेतली स्पेशल मिटींग, तो एजेंडार येवपाक जाय आमच्या, म्हणून आमी घेतली आनी ते आमी This was the decision which was given even by the state chief minister. He asked all the municipalities, all the panchayats to pass a resolution against Wadi. पण आमी घेता न्हू मिटींग, आयज कित्याक it is not a लास्ट मिनिटार हाडले, लास्ट मिनीट हाडले न्हू ते, Last minute हाडले म्हणून. म्हणजे लास्ट हाडले तेन्ना आमी मागीर सगळ्यांचे डिसिजन जावपाक जाय न्हू ते। controversial काय नसलें, इट इज फॉर द स्टेट, सिटीच्या बऱ्याक म्हणजे आमी एजेंडार येवपाक जाय आमच्या, म्हणून आमी स्पेशल मिटींग हाडलेली आनी तेजेर इट हॅज टू बी ऑन द एजेंडा, जाल्यारूच घेवंक जाता ना अशें आमकां दिसता। हे चालीक लागून म्हापसा पालिका मंडळ डीपीआर रद्द करपाची मागणी करपी गोंयांतली पयली वेंचून आयिल्ली संस्था जावन थाराव स्थगीत करता। विरोधी पक्षाचे नगरसेवक शशांक नार्वेकर हांणी सत्ताधारी मंडळाक रिमोट कंट्रोल म्हणत ताचेर खर टिका केली। जी गरज आहा ते सोडून फक्त इन्स्ट्रक्शनच्या खातीर आमचे चेअरपर्सन आनी बाकीचे जे कावन्सिलर ते रावतात। आनी एक गोष्ट फूल मिटिंगेन आयज आमी पळयला की चेअरपर्सन आपूण कांयच उत्तर दिवंक शकना, जे सगळे इन्स्ट्रक्शन येता ते पी मनीस म्हणून एकटो पळय तेजे कडसून इन्स्ट्रक्शन येता, आनी आयज तेचो हांव निशेध करता की तुका जर इन्स्ट्रक्शन घेवनूच म्युनिसिपालिटी चलोवंक जाय, परत तूं रिमोट कंट्रोला भाशेनूच जाली। गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार, हरमन गोम्स आणि शिवानी सांगेलकार।
खंयचे शेतकी जमिनीचे रूपांतर सेटलमेंट झोनात करचे पयलीं सरकाराकडल्यान त्या जाग्याची पळोवणी जाता. पूण सरकारान कसलेच इन्स्पेक्शन करिनासतना साखळे कारापूरच्या शेतकी जमिनीचेर सेटलमेंट झोन करपाचें थारायलां, जाका कारापूरच्या शेतकारांनी विरोध केला. पळयात. कारापूरच्या शेतकी जमनीचेर आणि थंय आशिल्ल्या तळ्याचेर सुमार 15 शेतकार अवलंबून आसात. हांगा सेटलमेंट झोन जालो जाल्यार उदकाचे झरे आणि हेर कुळागरां आणि शेतकी जमनी नष्ट जातली अशें कारापूरचो रोहन सावयकारान सांगले. आयकयात. हांव जेन्ना कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाचो ऑफिसर येयल्लो बिचोलेच्यान, ताका हांवें विचारलें कितें की तुमी म्हटलें एग्रीकल्चर लँड टू सेटलमेंट झोन करतले जाल्यार तुमचे पयलीं इन्स्पेक्शन आसता की ना काय म्हणून. तेजेर ताणें एकूय शब्द काडूंक ना. आनी तो फक्त सांगता की फायल आमचे कडल्यान वचोंकूच ना, फायल वयल्यान येयला म्हणटा तो. हांवें ताका सांगलें वयल्यान येयल्यार तुवें ऑब्जेक्शन तुवें हांगा येवन पळोवपाक जाय आशिल्लें ना, परमिशनूच वयल्यान दिला न्हू म्हणटा तो. मागीर आपूण कितें करूं शकता. हय तेचो हें जालो. तेन्ना आमी सेक्रेटरीक तेच सांगलेलें की तुम्ही ऑब्जेक्शन रेज केला न्हू, तें ऑब्जेक्शन तुम्ही फायल करा की ऑब्जेक्शन तुम्ही हे करू नका, तुम्ही कांयच दिवं नका. सेक्रेटरी म्हणटा फाल्यां कोर्टान कोण वयतलो परत. मागीर प्रत्येक जे डिपार्टमेंट आसा गव्हर्मेंटाचे ते चाल ढकलपणा करता. म्हाका नाका, तुका नाका, तुमी कितें ते आतां ते आमकां एडवायज करता, तुमीच कितें ते करपाचें, तुमीच कोर्टान वचपाचें. म्हणजे हांव अशें म्हणटा की सरकार जे आसा हांगा ते फक्त लोकांक फक्त कोर्टान वचपाची एकूच वाट आसा. सरकाराचें कसलेंच हें ना. सरकारान हेतून कितें तरी एक हें घेवन फुडें करूंक जाय आशिल्लें न्हू. कारण सरकार एके वटेन सरकार राज्यातल्या जनतेक आणि युवकांक आत्मनिर्भर जावपाचो आणि शेती करपाचो सल्लो दिता, जाल्यार दुसरे वटेन शेतकारांची आशिल्ली शेती जमीन नष्ट करपाक सोदता. अशे तरेन आत्मनिर्भर कशें जावपाचे असो प्रश्न रोहनान केला. आयकयात. सरकार म्हणटा की अंत्योदय तत्वाचेर चलता म्हणटा आपूण. अंत्योदय तत्वाचेर चलता जाल्यार मागीर शेतकरी अंत्योदय तत्वान येना काय? किंवा शेतकरी नवीन भुरग्यांनी भिवून येवंक जाय म्हणटा, शेतकरी जावपाक जाय म्हणटा. पूण अशें जर फाल्यां सकाळी जर हे प्लॉटा हेचे एग्रीकल्चर लँड जेन्ना सेटलमेंट झोन जावन जेन्ना उदक नासता तेन्ना एग्रीकल्चरान कोण भिजून येतलो? कोणी चिंतलो आपलो चरितार्थ चिंतलो न्हू. कारण जरी 15-16 कुटुंबां आमी आज म्हणटा हांगा, पूण 15-16 कुटुंबां तेचेर हें ना, निर्भर ना. हेचेर बाकीचे लोक आनी गांवांतले लोकूय आनी निर्भर आसा न्हू. जाल्यार ह्या शेतका जमनीचेर 15 घराबे राबितो करतात आणि तांच्या कुळागरांक आणि हेर शेतीक थंयच्या तळ्याचे उदक वापरतात अशें शेतकार बाळकृष्ण सावयकरान सांगले. आयकयात. हे आमचे नजीकचे जे तळे आसा त्या तळ्याचें पाणी आमचे 14 जण आमचे शेतकरी आगिना ताका कुळागरांक वयता. तें पाणी जे तळ्याक जमा जाता तें आमी ज्या जाग्यार आतां उबे आसा त्या जमनी पोंदच्यान झरे आसा आनी त्या झऱ्याचें पाणी त्या सगळ्या टोटल एरिया जी आसा त्या टोटल एरियाक खूब झरे आसा. तुमी म्हाका दिसता आतां पळयलें आसतलें वयरूच पाणी आमी उबे रावला थंय बऱ्याच कडेनी वयरूच पाणी आसा. शेजाराक आतां जो एक मेन व्हाळ आसा हे पाणी झऱ्याचें पाणी त्या व्हाळान वयता आनी तें पाणी ह्या व्हाळांतलें पाणी हे तळ्यान वयता आनी तळ्याचें पाणी आमकां सगळ्या शेतकऱ्यांक मेळटा. आतां ह्या संबंदांत प्रश्न निर्माण जालो असो की फेब्रुवारी 2021 सालान हांगासर म्हणटा ते काही लोक येवन मशिनरी घेवन हे लेवल करपाक लागले, सगळें बुरट आसलें तें. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, श्वेता गांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. म्हापशेच्या मोरड वाठारांतल्या शेतात उजो पालोवपी दळाक उजो पालयता आसतना सुमार 2 वर्सां पिरायेच्या एका भुरग्याची कूड मेळ्ळी. घडणुकेची म्हायती पुलिसांक दिले उपरांत पुलिसांनी येवन फुडली चौकशी केली. आयकात म्हापसा एसडीपीओ जुबा दळवीन दिल्ली अधिक माहिती. Mother is come. She has told us that cough and cold was there. Further investigation, whatever is required to be done, we will be doing it. So anything suspicious? No, prima facie there is no suspicious, but we will have to wait for the postmortem report. But the mother is saying that cough and cold was there for the child, and after he died, they only buried it. So goyची ती She says she's from Mumbai, and for carnival they had come to sell the balloons and all that. They are in that place, nearby place, and they are staying. Son of the child. I have to verify it, but she told it is son. Fire brigade staff हांगा ते उजो लायला पालयताले तर तेन्ना तांकां एक half full dead body मेळ्ळी of a small child. And we have conducted a thorough investigation in this matter. Deputy Collector also visited the place. We are following the exhumation process
because half the body is inside the mud, inside the ground. So we also found out primarily one lady is come saying that 4 days back her child has expired due to the cough and cold. And since the child is small, they have a ritual that it should be buried. So according the mother has buried the child here, and they have done the puja because the flowers, everything is there. So they have done proper the ritual way. They have done the puja, and but since the body is seen outside, we will follow the proper procedure, and we will subject the dead body for the postmortem examination, and we will investigate. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार, सुभाशीष गोवेकार आणि संगीता ओली. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सध्या जेलीत आशिल्लो दिल्लीचो मंत्रिमंडळ मंत्री मनीष सिसोदिया आनी सत्येंदर जैन हांणी पक्षाचो मुखेली आनी दिल्लीचो सीएम अरविंद केजरीवाला कडेन राजीनामो सादर केला. सीबीआयन अटक केल्या उपरांत जामीन मागपी दिल्लीचो उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयान मान्य करपाक न्हयकार दिल्या उपरांत हे पावल तांणी उबारला. सोऱ्याच्या घोटाळ्याच्या आरोपाक लागून आप फुडाऱ्याक 5 दिसांच्या सीबीआय कस्टडीत धाडला. पळयात. दिल्ली आपाचो वरिष्ठ फुडारी आणि मंत्री मनीष सिसोदिया आणि सत्येंद्र जैनान आयज दिल्ली मंत्रिमंडळाचो राजीनामो दिवपाचो निर्णय घेतलो. जेलीत आशिल्ल्या जोडप्यान दिल्लीचो सीएम अरविंद केजरीवाल हांकां आपलो राजीनामो सादर केलो आणि तांणी बेगोबेग तो मान्य केलो. मजगतीं सर्वोच्च न्यायालयान आयज दिल्लीचो उपसीएम मनीष सिसोदियाची जामीन याचिका न्हयकारली आणि वरिष्ठ फुडाऱ्यांक फावो त्या निवाड्या न्यायालयात वचपाक सांगले. कारण ह्या पावण्यार खंयचो निर्णय दिल्यार चुकीचो नमुनो तयार जातलो. 18 पोर्टफोलिओ आशिल्ल्या सिसोडियाक वादग्रस्त सोऱ्या घोटाळ्यांत सांपडिल्ल्या तपास एजन्सी कडल्यान अटक जाल्या. सिसोडियाक कितल्याशाच शेकड्यांनी कोटी रुपयांचे किकबॅक मेळ्ळी आणि उपरांत ते पयशे ताणें गोंय आनी पंजाबातल्या मतदान निधी खातीर वापरले असो आरोप सीबीआयन केला. अटक करपाक आव्हान दिवपी सिसोडियाचो अर्ज आयकताना भारताचो मुखेल न्यायाधीश DY चंद्रचूड हांणी सांगलें. मजगतीं सिसोडियाच्या वकिलांनी अटक बेकायदेशीर आसा अशें म्हटलें. कारण ताचें नांव सीबीआयच्या आरोपपत्रांत आसपाव ना आनी तो चवकशेक सहकार्य करिना असो सीबीआयचो आरोप. हें एक दुबळें निमित्त आशिल्लें. आतां ताचे वकील फाल्यां निवाडो दिवपी न्यायालयात वचपाचे आसात. गोवा 365 खातीर हरमन गोम्स आनी शिवानी सांगेलकार. वास्को शार जरी नियोजित शार असलें तरी शाराक पार्किंगाची भोव समस्या सोंसची पडटा. शारांत लोक टॅक्सी, भाड्याच्यो गाडयो आनी जायतीं वाहनां पार्क करतात. देखून हेर वाहनांक पार्क करपाक सुवात मेळना. आयकात आमचो रिपोर्टर हिरू महालिक. वास्को एक प्लेन सिटी म्हणून जाणून जाता. पूण पळोवपाक गेल्यार ह्या प्लेन सिटीन पार्किंग चडसो मोठो जाल्लो आसा. कित्याक की दिसान गाडयो वाडत चल्लेल्यो आसात. तशेंच हांगा जी पार्किंग एरिया सगळ्यो टॅक्सी, रेंट कार आनी वेरियस जे लोक येतात ते सकाळी हांगा गाडयो दवरतात ते सांज मेरेन हांगा गाडयो पार्किंग आसता. आनी ते जे हांगा लोकल जे मार्केटिंग येतात, जे ऑफिसांनी येतात, डे टू डे कामा खातीर येतात, तांकां ही पार्किंग मेळना. आनी तोच एक मोठी समस्या जाल्ली आहा. त्याच्या खातीर हेफाजत पार्किंग रस्त्याचेर जाता आनी ट्राफिकाक प्रॉब्लेम जाता. सो हांगासले लोकल्साची मागणी आहा की हांगा खंय तरी पार्किंग प्रोविजन करची, जी पार्किंग पे पार्किंग करची, जेणे करून जी पार्किंगची सुविधा आहा ती लोकां खातीर ओपन जातली. दुसरें म्हणटात म्युन्सिपालिटीन जायती रेजोल्युशनां घेतली की पे पार्किंग करपाची. तशेंच ट्राफीक डिपार्टमेंटानूय लेटरां केली, पूण ही पे पार्किंग आजून मेरेन जाल्लें दिसून येना. तेन्ना लोकांची मागणी आहा की बेगीनच्या बेगीन ही जर पे पार्किंग जाली जाल्यार ही जो इशू आहा, हो प्रॉब्लेम आहा लोकांचो, तो सॉल्व जातलो. लोक जाय तश्यो गाडयो पार्क करतात. तुमच्या पार्किंगेक लागून दुसऱ्याच्या जीवाक धोको निर्माण जावंक जायना. देखून गाडयो शिस्तीत पार्क करात असो संदेश वास्को येरादारी PI शैलेश नार्वेकारान दिला. आयकात. My request to Vascokas and the people who are visiting Vasco is that please don't park your vehicles in a haphazard way. Park it properly. Your parking should not be such that it endangers someone else's life. So if you don't find a parking nearby where you want to go, you have to park it in a place where there is parking available. But don't park it on the road and create danger to the other road users. ह्या समस्येचो सुटावो करपाक पे पार्किंग हो एकूच उपाय आसा अशें वास्कोचो आमदार आनी नगरसेवकांनी सांगले. आयकात. पार्किंग आता सगळ्याकडे सगळ्या देशभरात प्रॉब्लेम आसा. गाडयो वाडत चल्ल्या, पॉप्युलेशन वाडटा तशें गाडयोय वाडटा. आनी वायट कितें दिसता, थोड्या प्रॉमिनंट प्लेसांचेर
लोक हांगा गाडी पार्क करता आनी खंय खंय आपल्या कामाक वता दॅट इज रॉंग. आनी तुमी हांगा पळोवपाक गेले जाल्यार 80% तशेंच आसा. सो म्हाका दिसता हे सगळ्यांक पे पार्किंग इज द ओनली सोल्युशन आनी काय ना. थोड्यांचे बिझनस हांगा चलता, थोड्यांचे आनी कितें चलता. सो तांकां घरा कडल्यान आपलो बिझनस करपाक जाय. खंयच्यान बिझनस पार्किंग म्हणटा ती कोणाक जो पळय खंय कामाक येता नाल्यार कितेंय येता जाल्यार ताका खंय तरी पार्क करून आपल्याक काम करचें मेळ्ळें. हांगा कोर्ट आसा फुडें, कोर्टान लोक येतात. कितलेशेच आदोगारांक एक एकदां जागो मेळना हांगा. कोण दोतोर आसा, दोतोरांक आपल्याक पार्किंग मेळना, कोणाकूच पार्किंग मेळना. हांगा लोक पार्क करता आनी दीसभर सकाळचे सांज 4-4, 5-5 दीस पार्किंग केल्ले आसता. सो दॅट इज अ रॉंग ट्रेंड. आता खंय तरी आमी सगळे जाण एक आसा, आमी कावन्सिल सगळे एक आसा आनी आमी सगळ्यांनी मेळोन हो हें घेवपाक जाय. बाबा पे पार्किंग जावपाक जाय. एक एरिया तरी आमी सुरवात करूया. आता रस्ते पयले तुमी इंटरनल रस्ते केन्ना 20 वर्सां केन्ना जावंक ना. ते रस्ते आयज स्टारींग जाल्ले, सुदारणा सुरू जाल्ली आहा. बरें दिसता. आयज तुमी सांजचे 5 वरांचेर आमचो UD मिनिस्टरूय येवपाक आसा वास्कोन. फीश मार्केटाचें आमचें हें ओपनिंग करपाचें आसा. तशेंच आमचें बायणा पावर आसा तेचें आयज ओपनिंग जावपाचें आसा. म्हणून हांव मागता ही जी 20-25 वर्सां जे गोश्टी घडत आसलेले वास्को शहरान हे खंय तरी चालू जाल्लेले आसा. पॉलिटिशियन येतले, पॉलिटिशियन वयतले, पूण वास्कोचे जे भुरगीं आतां ल्हान आसा ती ओडतली तांकां तरी कितें बरें पळोवपाक जाय जाल्यार आमी हो निर्णय घेवपाक जाय की खंय तरी पे पार्किंग कसली कसली सुविधा आसा तेचेर आमच्या गव्हर्मेंटाक रेव्हेन्यू मेळपाक जाय. पे पार्किंगाचे समज हे करीत जाल्यार खंय तरी व्यवस्थीत गाडये लागतले. हितून सिस्टमूय चलतली. सिस्टम आसता ते सगळे व्यवस्थीत जाता नाल्यार बेकायदेशीरपणान बरेंच ना ते. खंय तरी सिस्टम आमकां पाळोवपाची गरज आसा. पे पार्किंग पे शब्द येता म्हणून एका विशयाक म्हत्व ना अशें ना, पूण खंय तरी शिस्त लागपा खातीर कितें ना कितें करपाचें आसता. कायदे खंय स्ट्रिक्ट लावपा खातीर कायदे काडटात तशें त्या भशेन हेजेर हे पे पार्किंग केल्यार खंय तरी विशयाचो इशू खंय तरी थोडक्यात सॉल्व जातलो अशें म्हाका जाल्यार दिसता. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. नगरपालिकेन जारी केल्ल्या शो कॉज नोटीसेक लागून आयज दनपारां म्हापशेच्या वेपाऱ्यांनी आपली दुकानां बंद केली. वेपाऱ्यांनी आपल्याक वांटप केल्ली दुकानां सबलीस दिल्ल्याचो आरोप करून हायकोर्टात याचिका सादर केली. परिस्थितीक गुन्यांव अशें लेबल लायिल्ले याचिकेंतल्यान नगरपालिके कडल्यान शो कॉज नोटीस सुरू जाली. पळयात. सबलिजांच्या प्रकरणात ओढून घेतिल्ल्या वेपाऱ्यांनी दुकानं बंद करून आमदाराच्या कार्यालयात वचून न्याय मेळोवचो अशी मागणी केली. सगळ्या वेपाऱ्यांक जापसालदार धरताना ते म्हणतात तांकां चुकीची ख्यास्त दितात. आमदाराच्या कार्यालया भायर जमिल्ल्या वेपाऱ्यांच्या म्हणण्याप्रमाण फकत थोड्यांकच आपली दुकानां उपभाडे दिवपाची जापसालदारकी आसा. थळावो आमदार जोसुआ डिसोजान आपलो प्रश्न सरकारा मुखार मांडपाचे उतर दिला अशी माहिती तांणी दिली. आमचो डिमांड म्हणजे कितें, आमी म्हापशाकार, आमी बार्देसकार, गोंयकार, वेपारी आणि वेपारी म्हणून आमी गेले 40 वर्सां 50 वर्सां वेपार करतात आणि आमचेर खंय तरी एक आमकां पळयतना दृश्टिकोनान पळयतना आमकां थोडे RTI एक्टिविस्ट थोडे आमकां वखद नजरेन पळयतात पळय ते की आमी खंय तरी व्हडलो क्रायम केल्लेले सारको. आमी क्रायम करूंक ना. वी आर टॅक्स पेयर्स, वी आर आमचे बरोबर आमची फॅमिली एक 2 फॅमिली डिपेंडंट आसा आणि तेच्या भायर स्टाफाच्यो 2 फॅमिली आसा. त्यामुळे वी आर 1000 मर्चंट्स. सो आमी 4000 फॅमिलीक आमी रिप्रेझेंट करता आणि आमकां 4000 फॅमिलीक जेन्ना रिप्रेझेंट करता तेन्ना 4000 फॅमिली म्हणजे कितले लोक ते लक्षात घेवचे पडले. आणि तेज्या प्रमाणे म्हापसा मार्केटांतले म्हापशांतले लोक आमी सगळे जाण हांगासर आमच्या आमदारा कडेन येयले. आमचो अधिकार आसा आमच्या आमदारा कडेन उलोवपाक आणि आमदाराक आमी सांगले की आमकां खंय तरी जर सरकार स्टेट गव्हर्मेंट जर ज्या प्रमाणे व्हडल्यो इंडस्ट्रीज बी लावपाक खंय तरी एक बेनिफीट किंवा खंय तरी एक प्रोत्साहन दिता तशें आमकां बी एक बाजार म्हणजे एक हे पळोवं नाका, इंडिव्हिज्युअल वेपारी पळोवं नाका. आमकां पळयतना एक सगळे एक इंडस्ट्री एक आमकां एक बाजारपेठ म्हणून पळय आणि त्या प्रमाणे आमचे विचार आमी इतलेच मांडले की आमकां त्रास जावचो न्ही. जे वेपारी वर्ग आसा इट इज अ सेन्सिटीव इशू. आमी सिरियसली विचार करूंक जाय की जे वेपारी सकाळी 9 ते रातचे 9 पर्यंत जेन्ना वेव्हार करतात आणि जे वेपारी सगळे धंदो आसूं बिझनस आसूं नासूं आपले लोकांचे पेमेंट करतात, टायम टू टायम टॅक्स भरतात आणि अंडर स्ट्रेस आसात. आणि कालच आमी कोविडांतल्यान भायर सरले, आमचे लॉसीस खूब आसात आणि आमकां हो जो आतां स्ट्रेस आसा पळय टांगती तलवार ती आमकां डिस्टर्ब करता. आणि आमच्या वेपारी मदीं जी एज ग्रुप आसा who are not in the very young generation also so that they can go and work somewhere. आमचे असा वेपारी ते सगळे वेपारी 40 आणि 60 वर्षाच्या एज ग्रुपातले आसा. खंय आनीक दुसरे कडेन चलचे ना आमी.
म्हणटकूच आमकां काडून सामकेंच भायर मारलेल्या भशेन जर आमकां भंय घातलो वयता पळय तो आमकां खंय तरी प्रॉपर वेन रिप्रेझेंट जावंक जाय आनी जें कितें नेसेसरी गव्हर्मेंटान करूंक जाय आपल्या जनतेक सांबाळपा खातीर तें आमच्या बद्दल करचें आनी तें करपा खातीर जें कितें सरकारा कडेन रिप्रेझेंट करूंक जाय तें आमच्या आमदारान करूंक जाय आमकां आनी दुसरो लिडर कोण नाका आमचो आमदारूच आमचो लिडर. गोवा 365 खातीर समीर नार्वेकर, सृष्टी अथानीकार आणि संगीता ओली. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मंगळारा वास्को नवे वाडेंतल्या नानक नगरांत लागिल्ल्या उज्याच्या घडणुकेंत 4 दुचाकी गाडयांचो जळोन गोबोर जालो. जाल्यार हेर 2 गाडयांचें थोडे भोव लुकसाण जालें. या घडणुके फाटल्यान कोणाचो तरी हात आसा असो दुबाव गाडयेंच्या धनयांनी उक्तायला. पुलिसांनी घडणुकेचो पंचनामो केला. या प्रकरणाची फुडली चौकशी चालू आसा. पळयात. नानक नगर ह्या भागात 4 गाडयो उजो लागलेलो आणि ते टोटल डॅमेज जाल्ले तशेंच 2 मायनर डॅमेजीस जाल्ले आहात पूण ह्यो 4 गाडयो ज्यो डॅमेज जाल्या टोटल डॅमेज जाल्ले आसा आणि तेचे जे एरियेचे लोक आहात आणि तशेंच कावन्सिलर आहात तेंचें म्हणणें आसा की हांगा खंय तरी फॉल्ट प्ले आसा आणि कोण तरी मिसक्रियंटांनी मुद्दम लायला अशें तेंचें म्हणणें आहा आणि ते मागतात की ह्यो ज्यो गाडयेक जो उजो लागला तो तपास जावपाक जाय कित्याक की 3:30 ते 4च्या टायमार उजो लागोंक शकना कोणी तरी मुद्दम लायला शकता तेन्ना पुलिसांनी हेची तपास करची अशी तेंची मागणी आसा. म्हाका फ्रेंडान कॉल केलो 4 अशें कॉल हांगा उजो लागलो आमकां गाडयेन सगळें सो आमी सगळे धांवन येयले मागीर आमी कितें केलें आमी कांयच कळना आमकां कितें करपाक म्हणून आमी सगळे घरांत उदक बी सगळें घेवन येयलें आनी सगळें पालयलें मागीर आमी इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक कॉल केलो अशें प्रॉब्लम जाला म्हणून मागीर ते येवन सगळे मागीर डिरेक्शनान सगळें केलें मागीर पुलिसांक कॉल केलो पुलीस सगळे हांगा पंचनामा सगळें केलो आनी ऑलरेडी 4 बायक म्हटल्यार काबार जाल्ले आमचे आनी 2 बायकां म्हटल्यार ते मातशें डॅमेज जाला की एक्चुअली आमच्या हांगा CCTV कॅमेरा बी ना हांगा चॅक करया म्हणल्यार कोणी उजो लायलो या शॉर्ट सर्कीट जावन कितें जालें म्हण इतलें आमच्या हांगा घडलां इतलें ऑलरेडी आनी ते बरें आनी ते आनी सारकी गाडी ते फाटल्यान आनी चड गाडी आहा ऑलरेडी 4 गाडी ऑलरेडी सारकी काबार आहा 5-6 गाडी जळून काबार जाला पण आता ते कोण जळयला मुद्दाम कोण जळयला आसतले तशें दिसता आमकां. पोलीस कंप्लेंट केलेले आमी आनी ते उज लागून ते वायर जळलेले ते येवन आतां इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट येवन केला आनी तो वायर चेंज करता तो आनी डिपार्टमेंट पोलीस कंप्लेंट केलेले आमी तो पंचनामा करून गेला आनी तेच प्रोसिजर चालू आहा. आतां कोण ते आहा ते आमकां कळपाक जाय मातशें घेतले रिस्पॉन्सिबल बरें जाता आमकां. कितलेक उजो लागला न्ही ते 3-3:30 सुमारान लागले आमी मागीर धांवन येवन आमी शेल्फ हे करून पालयले आमी उदक घालून ते म्हणले तेन्ना म्हणले 4 गाडी लासून काबार आनी 2 मातशे डॅमेज जाल्ले आसा. मॅच वयता हांगसर ते 4 मोटरसायकल धरले आसले स्कुटर आनी मोटरसायकल सगळे 4 मोटरसायकली जळोन काल जाल्ले आसा. रात्रीचे म्हणजे पहाटे 3 सुमार इन्सिडंट जाल्लो आनी हांगासरले आमचे लोक आसा ते सगळे धांवन येयले आनी नंतर तेंच्यांनी उजो पालयलो आनी 2 बायक आसा ते हांगसर जे दवरलेले ते तितून हे डॅमेज जाल्ले आसा. हो तरी खंय तरी फावल प्ले असो लोकांक दिसता आनी शॉर्ट सर्कीट म्हणल्यार ते शॉर्ट सर्कीट जावंक शकना कारण इतले रातचे कोण बायक रातचे केन्ना पार्क करता आनी सकाळचो उजो लागता म्हणल्यार हेजेर डावट येतात आनी ताका लागून पोलीस हांगसर जेन्ना येयले आनी जे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे लायट बंद केली पोलीस येयले तेंच्यांनी पंचनामा केल्लो आसा आनी फुडलें इन्वेस्टिगेशन आसा पळय ते पोलीस करता वास्कोचे कपिल नायक यांच्या मार्गदर्शना खाली. आनी हांव म्हणटा जे इन्सिडंट जाल्लो आसा तो म्हणजे वायट दुर्दैव असो इन्सिडंट आसा कारण हांगसर लोक आमचे सगळे युनिटीन रावतले आसा लोक कोणी तरी उजो लायलेलो असो सगळ्यांक डावट दिसता. पुलिसांनी आपल्या परीने तपास करचो आनी जो कोण कल्प्रीट आसा जाल्यार ताका धरपाचें. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी भक्ती पै बाळगी. फुडल्या कांय दिसांक चडावत तापमानात वाड जातली. येता ते 4 तारीख मेरेन तापमानात वाड जातली. उपरांत तातूंत उणाव जावं येता. पळयात. मंगळारा दनपारां गरमे पासत सुशेग मेळचो ना. चडावत तापमान 35 डिग्री जावपाचें आसले तरी हवामान दमट जावपाचें आशिल्ल्यान तापमान 40 डिग्री सेल्सियस उरतले. लोकांक फावो ती काळजी घेवपाची शिटकावणी दिल्या जाल्यार उणें तापमान 21 डिग्री उरतले. मंगळारा सकाळीं धुकें 4 तारीख मेरेन सुकें हवामान. मंगळारचे चडावत आनी उणें तापमान 35 ते 22 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 3 दिसांक तापमानात 2 डिग्रीन वाड. बोट धन्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365 विथ इनपुट्स फ्रॉम IMD. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो.
ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.